तर आयच्या रेसिपीन आम्ही करूया मटन सूप करूया आम्ही आईस. अर्धो किल मटन बोन हाय हे हाडा बरे धुवन मात घेवपा जाय. पयलीं बरे 4 ते 5 फावटी धुवपा जाय. आनी हे लॅम शँक म्हणजे लॅम लेग म्हणटा पळय डोके ते. आता तोप तापले उपरांत 3 ते 4 टेबल स्पून आमी तेल घालया. आणि हे 2 मिडियम साईज कांदो हे भाशेन कातरून घेतला बारीक शिनपाचे हे भाशेन. आणि हे तळसून घेवया आमी आता. सॉफ्ट जाल्लो आसा. आता आमी मसाल्याची तयारी करूया. 4 लवंग आसा, 2 तिखी पान आणि 1 तिखी हे घालया हेतून आणि तळसून घेवया. बे लिव्स, सिनेमन स्टिक अँड क्लोव्स. आता आमी मटणाची हाडा आणि हे लॅम शँक घालया. मीठ घालया. मोठे मीठ घेतला हे. तुमकां जाय तसले मीठ घेयात. आणि आता बरे मिक्स करून घेऊया. बरे तळसून घेऊया आम्ही. बरे 5 ते 10 मिनटं आमकां तळसून घेवचे पडटले एका. बरे सील जावपा जाय ते. आता अर्धो टेबल स्पून आमी हळदी पिठो घालया. आता धाकण लावून आता मसाल्याची तयारी करूया. हिरवी मसाला तयार करपाक लागला आमी हांगासर. ओली कोथमीर, आले, हिरवी मिरसांग, लसूण, मीठ आणि इल्लो उदक घालया आणि एका वाटून घेवया. डायरेक्ट हे हिरवी मसालो आमी हेतू भितर घालया. इल्लो उदक घालया. टमाट हे 2 टमाट आहा मिडियम. आणि एका 45 मिनटां ते 50 मिनटां बरे शिजोया मिडियम गॅस करून. मिनटां सोडा. मटन एक पडी सॉफ्ट जाले काय ना, हाडा अशें सेपरेट जावपा जाय तेन्ना तुमचे सूप जाले. वरभर दवरा एकदम मिडियम फ्लेमाचेर तेन्ना बरें मटन सॉफ्ट जातले आणि सूप एकदम रुचीक लागतले. आता टेस्ट करून पळोवया आमी. मीठ बीठ सारकें आहा काय पळोवया. आणि मिरसांग न्ही तुमकां जितले तीख जाय ते हिसपान घाला. आता हिंगा ब्रॉड बीन्स घेतला हांवें. मटन सूप आमचें रेडी जाल्लें. आता आमी पळया पास्ता घेयात, ब्रॉड बीन घेया, गाजर घेया. तुमकां जाय ते वेजिटेबल तुमी घेवपा आता. हांगासर हांवें 2 तरेचे घेतला, पास्ता आणि ब्रॉड बीन घेतला. आता हे शेंग हांगा दवरप, सूप घालप आणि बरें एन्जॉय करप. हे आमचे मटन सूप जाले तयार. एकदम रुचीक आणि हेल्थी. चड मसाल्यापासून ना हेतून. तर हे आसलेले आमचे आयचे रेसिपी. होपफुली तुमकां आवडले आसतले. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करूया. नये जागेर या. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.